काशीनाथ देवलू राठोड बोले थे सरपंच के हाथों से घर भेटलं हर माणसावे की फुटके म्हणो कमे म्हणो करताना हम 7 लाख रखे रमेश भैया 7 लाख के घर पर के लोग 17 महीने सब मन दकानो पड़ता है। आपका जो कीमती समय निकाल के हमारे जो कॉलोनी वालों को आपने जो बताया बात उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद बोलते आप इधर आए बोल के। अजय सर जे आशिल्ले इश्यू लास्ट 40 इयर्साचो इश्यू आशिल्ले ते कितें जे घरां आशिल्ले हावजींग बोर्डा एक्चुअली तांकां उजो लागलो तेजे उपरांत ते हिंगा आयिल्ले तेंचे तांकां गव्हर्मेंटांनी प्रॉमीस केलें की ते जे घरां आहा पळय तेंचे नांवां तांकां जे लँड आसा 75 स्क्वेअर मिटर तांकां दितले म्हणून पूण आफ्टर 40 इयर्स जाले ते लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्ले आनी आयज आमचो ऑनरेबल हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर प्लस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सर मोविन वेरेन सरा लागून आज आमच्या मिटिंगेन बोर्ड मिटिंगान आमी पास केले पास कशें केलें म्हणल्यार इट वॉज मेड अबाउट समथींग 14 लाख तांकां भरपा लागून अलॉटमेंट येयलें तांकां अलॉटमेंट येयलें की 14 लाख तुमी भरपाचें गव्हर्मेंटा हावजींग बोर्डाक मागीर तुमकां दितले पण हे कारणान कितें हिंगा लोक रावतात सामके गरीब लोक रावतात अशें तेंच्यांनी सांगलें आनी तांकां मातशें लिमीट जाय म्हणून सेम हिशोबान तेंगे हिंगा लोक रावतात ते सामके गरीब न्हय तांकां दे वर नॉट अफोर्डेबल टू पे अराउंड समथींग 14 lakhs रुपीज मागीर आमी मिनिस्टर फूड हावजींग बोर्ड मिनिस्टर फुडें गेले प्लस ऑल्सो वी मेट दॅट देर वॉज अ बोर्ड मिटींग 2-3 बोर्ड मिटींग इट वेंट टू गव्हर्मेंट मागीर गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें एट लास्ट इट वॉज मेड टू 8 lakhs रुपीज आनी आयचे दीस कालचे 5 तारखेर तांकां अप्रुवल दिलें की जे तुमचे आशिल्ले पळय ते 8 lakhs तुमी सगळे आफ्टर विदीन 30 days तुमी भरपाचे म्हणून तुमकां ते तुमचे प्रॉपर्टी तुमचे ओन जातले म्हणून ते एक व्हडलें काम जालें आनी हें काम जालें फकत आमचे जे हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आनी आमचे हावजींग बोर्ड चेअरमॅन आमचे सुभाष शिरोडकर भाऊ तांकां लागून आनी आमचे हावजींग बोर्ड मिनिस्टर मोविन सराक लागून एक काम आज जालें हांव सगळ्यांक म्हाज्या मनांतल्यान सगळ्या लोकां तर्फेन दोगांय मोविन सराचे आनी हावजींग बोर्ड आमचे चेअरमॅन आशिल्ले सुभाष भाऊचे हेंचे मनांतल्यान काळजेन व्हेरी मच थँकफूल टू दॅम हे व्हडले एक इशू आज सॉल्व जाल्ले हावजींग लास्ट 40 इयर्स इट वॉज अ व्हेरी बीग इशू आनी ते सगळे आतला मनांतल्यान इतले हॅप्पी आहे लोक पळयले की तेंचे एक व्हडले केन्ना चिंतूना की असले हे जातले म्हणून पण आज ते खूब हॅप्पी आहे सगळे लोक आसले सी एट लास्ट इट इज डन एंड इट इज डन आय एम व्हेरी मच हॅप्पी इट इज डन थ्रू माय हँड बिकॉज आय वॉज अ मेंबर फॉर लास्ट 6 months 6 महिने जाल्ले की हावजींग बोर्ड म्हाका मेंबर जाल्लो आनी आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज इवन आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज इट बिकेम अ ट्रू जालें म्हाज्या हातींतल्यान जालें आनी म्हाज्या हातींतल्यान हेंकां दिवपाचें आज एक चान्स मेळ्ळा व्हेरी मच थँकफूल टू ईच एंड एवरी वन ओवर आयज एकूच सांगूंक सोदता हांव की मोविन सराक सारके काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमचो जो 40 years जे पेंडींग इशू आसलेलो तो आयज सॉल्व केलो तेणें म्हणून आनी हावजींग बोर्ड चेअरमॅन तांकां बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो सरपंच सांकवाळचो हावजींग बोर्ड मेंबर जाल्ले आहा ते आतां 6 म्हयने बॅक तेंचे हातीन जेन्ना पडले इतले पास जाले काम की आयज हे आमचे कॉलनीन एक्चुली आमी जशे दिवाळी करता ते भाशेन आमी मनोवपाचे आसलेले एक खुशीचो दीस पण कोडा लागून मातशें आयज एमर्जन्सी अशेंच आमकां धाकटोसो प्रोग्राम करचो पडलो आयज आमकां आनी हिंगा जवळ जवळ आमचे 48 म्हणून 96 फॅमिलीज आहा कॉलनीन आनी बारीक बारीक आनी 100 हावजीस आहा हितून टोटल 260 हावजीस आहा हिंगा जे तांकां बेनिफीट जातले आता की एक फायल आतां ऑलरेडी मूव क्लियर जाली आमचा नेक्स्ट धाकटे घरां आहा सायटीन ते बी आमकां नेक्स्ट पायपलायनीन आमी आसा घालतले ते बी करून घेतले आमी सराचे उपकारान आनी जे आमी लास्ट 15 years मेंबर आहा आमचे कॉलनीतले आमच्याच कम्युनिटीचे तेजे पयलीं शारदा राठोड आसलेली 5 वर्स तेजे उपरांत हांव आतां 10 year म्हाजे कंप्लीट जावपा आयले आमी जायतो काम केला हिंगा खूब काम केला जे दाखोवन दिता की आमी डेव्हलपमेंटाक जाला